संजीवनी साखर कारखान्यात इथेनॉल प्रकल्प सुरू करपा खातीर प्रस्ताव मागयल्यात। तळावो आमदार तशेंच समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले, इथेनॉल प्रकल्प सुरू करपा खातीर मुख्यमंत्र्या वांगडा 3 बसका घेतल्यो। ह्या बसकेन संजीवनी साखर कारखान्याच्या जाग्यारूच इथेनॉल प्रकल्प हाडपा खातीर सकारात्मक निर्णय जाल्ल्याचे मंत्री सुभाषान सांगले। आमचे संजीवनी साखर कारखानो बंद पडलेलो आसा। तो बंद पडलेलो साखर कारखान्यामुळे 80% जे शेतकरी आसात ते सांग्यावेले आसात आणि त्या शेतकऱ्याचे आयज उसाचे पीक घेवप बंद केल्ले आसा किंवा बंद पडपाच्या मार्गार आसा। तांकां परत इथेनॉला सारकी एक फॅक्टरी एक कारखानो हाडपाचो आणि तांची जी पिकावळ आसा जे केन शुगर आसा शुगर केन आसा हे तांकां परत एक फावटी सुरू करपाक जाय आणि मोठ्या प्रमाणात आमी त्या दृश्टिकोनांतल्यान काम केल्ले आसात। 3 मिटिंगो जाल्ले आसात। मुख्यमंत्र्या बरोबर काल म्हजी मिटींग जाली आणि प्रस्ताव हो आयज पेपराचेर येतलो, जाणे करून इन्वायट करतले एक पारदर्शक ट्रान्सपरंट वे वचपा खातीर। जे कोणाकय दिसता की इथेनॉल फॅक्टरी घालची ताचे खातीर तांच्यान प्रस्ताव मागयल्ले आसात आणि आमचे कांय कंपनी कडेन उलोवणी चल्ली आसात।